सर्वांकೈ नमस्कार. कोंकणी काणीक स्वागत. आज आम्ही आर्त शिवरात्री जलल दिकोनु शिवाले काणी ऐकुवा. आम्ही संजे वेळाक भजन कोरका देवाले स्तोत्र वाचुका म्हूण सांगून घेवन आमगेल मलगडान सांगिल्लें. आतां ते पुरा उणी जता आयला जाल्यार फुडल्या काळान तूं कसला तशी सांगतशिली ती म्हणच्याक हें काणी. एक पंता शिव आनी पार्वती दोग जणे तगेल गण समेत जावन संजे दिव लावचे वेळारी भुंयचेरी येताची नित्य येताची म्हूण सांगून आमगेल मलगड सांगतशिली ती. ते बद जावन असो कैवू पुरो आमकां गोतना जाल्यार आमगेल मनांत भक्ती श्रद्धे म्हणची तसल आसा म्हूण जाल्यार ते खंडीत आमी होय म्हूण ओपून घेताची. एक पंता अशी शिव आनी पार्वती येता आसतना त्यांनी एक गांवांत एक कुष्ठरोगी जावन आशिल्ले तसले एक संसार पळयताची. म्हळ्यार ते घरा यजमानाक कुष्ठरोग आसता. तेगेले तो एक शूद्र जाती सेरून आसता जाल्यारू समेत कितलेक अहंकार आसता म्हणल्यार ताका वर्डीक जावचे कशी फूड दुखून कुष्ठरोग आसल्यारू वर्डीक जावन येतली चेल्ली मेगेल सेवी करूक मेगेल काम करूक अशी तसल मात्र तिका विंगड कसने हें ना म्हूण सांगून घेवन त्या नमुने तिका बाद दिवच्याक तयार जावन आसता. तशी जाता ताका वर्डीक जाता. वर्डीक जाल्यारू कसो जाता ती चेल्ली कांय उण आसना, ती पळोवच्या कांय चंद आसना, ती वय कुरूपी जावन आसता. कुष्ठरोग आशिल्ल्याक चांग चेल्ली कोण मेळटाची जाल्यार ते कुरूपी जावन आशिल्ले तसल चेल्ये ल्हान अम्माकय विंगड कसने उपाय मेळना नत्तिले हें कुष्ठरोग आशिल्ले तसल चेल्ल्याक वर्डीक कोन्न दिता ती. तिगेल मनांत हांव कुरूपी होय जाल्यार हें कुष्ठरोगीक वर्डीक कोन्न दिवचें अगत्य ना आशिल्लें, म्हगे ल्हान अम्मान म्हाका अशी करूं नज आशिल्लें म्हणची मात्र एक मनांत आसता. त्यांनी नित्य जगळ कोन्न घेता आसताची. तूं तशी तूं अशी म्हणून हाणी तिका सोवचें मेगेल जीवन लगाड काडलें म्हूण सांगून घेवन हिणें अशी नित्य चलता आसता. जाल्यारू ताजे मध्येर तांकां एक चेडूय जाता जाल्यार तें चेडूं ताका कुर्टा सकल बल आसना. ते आनी एक नमुनेच जावन आसता. कशकी कोरून जीवन चलायसूचें सुरू करताचें. ही कुरूपी जाल्यारू हातपाय गट्टी आशिल्ले निमित्तीनी तिका काम खंयची एक घरा वचून तोटा काम आनी कोरून येवन तिगेल तांगेल एक संसार चलायसीत आसता. बामणाक ते इश्ट जायना. मेगेल सेवी करूं आसतल तुव मेगेल घरा काम कोन्न येवन घरा भितर पोवन आसूं जलल तुव घरा भायर वच्चा नज म्हूण सांगून घेवन तिका करकर करता आसता. ती सांगता पळय हांव घरा भायर वचून करना नतल्यार घर आमगेल संसार चलची कशी जेवण खाणाक पुणे आमकां कसने हाडूक जावक दुड्ड जावका नवें तूं कसला अशी करता म्हूण कितले समजायसून सांगू गेल्यारू तो आयकुच्या तयार आसना. तितले कोपू तितलेक अहंकार आसता ताका. अशी ती एक पंताक शिवरात्री जल्लल तशी शिव आनी पार्वती येताची. त्यांनी येता आसतना पार्वतीक हें संसार पळोवन मस्त दुख्ख जाता. ती शिवाला निमून घेता. दयकोन तांकां बरी करी तांगेल कश्ट पुरो आनी पुणीत आनी चंदायर आसची बरी कोण दी म्हूण सांगून शिव सांगता ते जायना पार्वती तांगेल कर्मा फल आनिके कैद जायनी तांणी आनिके बोगू आसा म्हणल्यार ना ना मेगेल खातीर पुणी तूं कोरका म्हूण सांगून म्हणटा. तेदन शिव म्हणटा जायत आमी वचात तुगेले इद्राक तुची पळय यो म्हूण सांगून तांणी रूप मरसून घेवन वताची. वचून तांगेले इद्रा रबील कुडले हांकां आश्चर्य जाता हें कोण आयली ती म्हूण सांगून घेवन. तितले भितर शिव म्हणटा पळय हांव तुमकां 3 जाणांकय एकेंकला एक एक वर दिता. कोण सुरवे निमगिता ती निमगियाची म्हणून. तितले भितर ही बायल म्हणटा कोण की कसं की खंय की तुकून आयल्या ती वर दिता म्हणटा आसाची कशी नमगुचें असो पळोया म्हूण सांगून घेवन सांगून ती म्हणटा म्हाका हे प्रपंचाचे अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ले तसल नारी कोरका स्त्री कोरका म्हूण सांगून घेवन निमगिता. ते जाणा तता आस्तू म्हणटा. तता आस्तू म्हणले भितरी ती तितले चंद बायल मनीस जाता. ते जाण भामणाक आलोचन सुरू जाता
ही इतलं सुंदर जावन इतलं चिंदी जल्ली मला ही म्हाका पळोवन घेतवे साध्य ना, म्हाका ही मेगेल ओटू रब्ब येना, हिका करतात म्हूण सांगून आलोचन करता आनी शिवाला म्हणटा ही मेगेल बायल हांव सांगिल वरी आयकून घेवन हे घरा भितर पडका जल्लली तशी जावन हिका फूड आशिल्ली कुरुपी पशी चड कुरुपी जावन करी म्हूण सांगून मागून घेता. तेदान शिव हस्त्याची तथास्तू म्हणटा. ती फुडल्याकय चड कुरुपी जावन वता. तेदाणा चरडाक कसा कोरका म्हणून कळना, कसान जत्तस म्हणूय कळना. कडेरी ते चरडाला निमगितान चरडू म्हणटा मेगेल अम्मा मेगेल आनू फुडल्या वरी जावचवरी कोण दी म्हूण सांगून घेवन. तेदान जायतो तथास्तू म्हणटा. हांव सुई फुडल्या वरी जाता, बापूस कशी आशिल्ली की तशी आसता, पूतूय तशी आसता. थंय दुखून शिव आनी पार्वती वापस वता. तांणी वत्तर हांकां मना वता. अयो आमी कसं काम केल्लें, आमकां मेळ्ळल तसले एक अवकाश आमी वायट कोण घेतले म्हूण सांगून घेवन हे आलोचन करची सून घेवन वापस लढाई सुरू करताची. तुगेल निमितीन तशी जाल्ले, तुगेल निमितीन अशी जाल्ले म्हूण सांगून. शिव ह्यादी कडेन तर पार्वती सांगता पळयलवे पार्वती तंगेल कर्मा फल आनीके भोगचा आस, आनीके कैद जायनी, मेळ्ळल तसल अवकाश समेत तांणी हे करनी. ते धरलेल मनांत पळय आनीके तागेल अहंकार सोणी मत्सर सोणी ती तिगेल मात्र पळोवन घेतली तिणें. तिगेल बामणाले चरडाले पळयनी आनी ते चरडू सान ताका कसं कळटा. तेवय तशीच तांगेला आनम चंदायर आसल्यार सय म्हूण ताका मनांत तागेला आनम जावका. ते तागेला आनम्मा खातीर नेमून घेतले. अशी करनासल्यार कोणेय उद्धार जायना. ती पार्वती तुका आनीक घर दाखयता यो म्हूण सांगून आपोवन व्हरता. ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वतना थंय आनेकलो आलोचन कोण बैसून आसता. ताका निमगिता कसं जाल्लें, कसं आलोचन करतस म्हूण सांगून. ना म्हाका केलो कश्ट आसा ताजे बग्गे आलोचन करतस म्हूण सांगून म्हणटा. म्हणटना हां एक काम करी, हांव तुका एक वर दिता, तुका कसं जाय तूं निमगी म्हूण म्हणटा. तेदणा हानी कोणकी दैवी पुरुश आसूं का म्हगेला येवन वर निमगी म्हणटस ती जाल्यार हांव आलोचन कोर्ण निमगो का म्हूण सांगून म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ वेळ दितवे. हांव समय दिल्यार म्हगेल घरा वचून हांव तांगे लागीं उरलोन येवन तुगेला वर निमगिता म्हणटा. जायत म्हूण सांगून म्हणटा. हो घरा येता. घरा येतना हागेला आनम्मा दोळ दिसना. दोळ दिसना तील तसला आनम्मा बायल चरडू जायनी म्हूण आलोचन करून बैसून आसताची. तितले भितर हो घरा येवन आनम्माला वचून म्हणटा की आना आमा एक दैवी पुरुश येयला, तो म्हाका एकू वर निमगी म्हूण सांगतस. हांव कसं निमगूच म्हूण म्हाका कळटना, म्हाका तुमी सहाय करतावे म्हणटना पळ पुता आमी जन्मा यात दवरून कुरडे जावन आसा ती दोळ दिसना. आतां मोरची पशी पुडी पुणी तुगेल तोंड हें प्रपंच पुरा पळोवका म्हूण आशी आस रे, आमकां दोळ येवचवरी कोण दी म्हूण निमगून घे म्हणटा. हां जायत म्हूण सांगून बायलेला येता. बायलेला येवन म्हणटा पळय अशी अशी दैवी पुरुश येयला, म्हाका वर निमगी म्हणटस जाल्यार एकू वर निमगुचें सांगलां, कसं निमगूच म्हणून कळटना म्हणटा. तेदान बायल म्हणटा आमकां चरडू नाची, आमकां चरडू जावचवरी निमगून घेया ती, मुखारसून आमकां प्रायजतान पळोवन घेवचें एक चरडू जावका नवे म्हूण म्हणटा. ताका ते वैसम म्हूण दिसता आनी आलोचन करून घेवन सीदा येता. हांग येतना शिव आनी पार्वती रक्त आसताची. थंय येवन तांगेला म्हणटा ना निमगिल्वे उरलेल्वे तुगेल घरच्या लागीं कसा वर जायी म्हूण सांगून म्हणटा. तेदन तो म्हणटा पळय म्हगेल आनम्मान ताका दुड्डू नत्तील आसता तागे लागीं, तागेलेय सेरसून तो म्हगेल आनम्माक म्हगेल चरडाक भांगरा पडलें तो पळोवची तशी जावो म्हूण सांगून घेवन निमगिता. तेदन देव तथास्तू म्हणटा. भांगरा पडलें तूं चरडा पळोवचवरी जावो म्हणल्यार भांगरा पडली जावका जाल्यार तागेला तितलो दुड्डू जावका. ह्या दिकड चरडूय जाता, चरडा पळोवका म्हणल्यार तागेला आनम्माकय दोळ दिश्टी वरी जाता. तिनी ಒಟ್ಟು म्हणल्यार तागेले तागेले बायलेले तागेले आनम्माले सगळे संवसाराक बरी जावची तशी आलोचन कोरून तो
मागून असता. हे शिव पार्वतीक दाखयता आनी सांगता आमगेल मन शांत जावन असल्यारी अन्येकलांकय बरी कोरका म्हणची तसल आलोचन असल्यार मात्र अशी जावच्या साध्य पार्वती. ताजे खातीर केदारनाकय आमी अन्येकलाल बग्गेवू आमगेल बग्गेवू ಒಟ್ಟು आलोचन करून निमगूच वरी आसूं का म्हणून सांगता. धन्यवाद. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. आम्ही कशी आसात की तशी चंद आमगेल सौंदर्य कशी जल्लार असो जल्लारी ताची वट्ट आमकां एक विशिश्ट जावन आशिल्ले गूण दिवन देव आमकां पेटोन आसता म्हणच्याक हे काणी. फुडल्या काळांत तूं मस्त रान आशिल्लें, राना मध्येरी न्हंय तळे पुरो आशिल्ले. तशें एक न्हंयचे भितर एक निराणें हिप्पो म्हूण तें पील निराणें जावन आसता. तें राना भितर आशिल्ले रुपमुळांत येवन एक दीस न्हिदोन आसता. तागेल दोस्ती मॅगी कग्गो म्हूण मस्त जन आसताची. हे कग्गो म्हणची तशें एक सनाची मोला पील. ते येवन हिप्पो कपयता. हिप्पो यो आमगेलो तूं खेळ म्हूण सांगून. हिप्पो म्हणटा ना रे म्हाका पुरो जाल्ला हांव येना तुमी खेळा ती म्हूण सांगून. ताका हें म्हणटा कस्सा हिप्पो आतां खेळना नातल्यार तूं आनीके थोर जाता फुडें तूं थोर आसा म्हूण सांगून तमाश करता. वय रे कगो म्हाकाय दिसता सपूर जावका म्हूण सांगून कितले पुरा प्रयत्न केले कसो केल्यारू हांव सपूर जाताना ताका आतां पुरा सोडून न्हू न्हिदला म्हूण सांगता. तेदाण कग्गो निमगिता तूं इत्याक सकाळीं फुडें उठोन जॉगिंगांनी वचना जा उठा त्या पुणी करी म्हूण सांगून म्हणटा. तेदाण हिप्पो म्हणटा वय रे हांव ते वय प्रयत्न करून पळयले. सकाळीं उठोन धांवच्या सूर केल्लो. उठोन वचून धांवतना राना भितर आशिल्ले पुरा प्राणी म्हाका पळोवन अयो राक्षस येयलो म्हूण सांगून धांवन गेल्ली ती. कसो करची सांग. तेदाण मगेलो तूं कोण दोस्ती करता ती ताका तें नाका म्हूण सोडलें म्हणटा. तशें जाल्यार तूं ताका योगासन सूर करूनच जा. योगा केल्यार सांज जाता काय गोतस की तुका म्हूण निमगिता. वय ते वय कोण पळयले आशिल्ले इतलें आसन प्रयत्न करून पळयले कसो केल्यारू जायन नातिले कडेरी शवासनेक म्हाका आराम जाल्ले. ताका पळय हांव शवासन घालनात न्हिदला हांव आतां योगाची करतस म्हूण सांगून म्हणटा. ओ तूं आळसू कोंत तुगेलो अम्मा त्या दीस म्हणटा आशिल्ली तुमी पुरा जन जेवण खाण जेवका म्हळ्यार मस्त दूर ताय चमकून वचून सोदून घेवन वता खंय नवें तूं इता वचना म्हूण सांगून निमगिता. कग्गोन तशें निमगील कुडले हिप्पो म्हणटा वय कग्गो मगेल अम्मा सांगता आशिल्ली फुडें पुरा मस्त दूर वचूंक आशिल्लें आमकां जेवण खाण सोदून घे आतां तशें न्हय नवें म्हूण सांगून तागे लागीं आशिल्लें तसलें फल काण दाखोवन खावच्या सूर करता.
कग्गो तेदण ಮತ್ತೆ दडोन घेता आणि म्हणता अयो हिप्पो तू अशी अळसी जल्ला कची तू इतली थोर जत्तस अशी थोर जत्ता गेल्यार तुवें मागीर तुका चमकुचा काही जायना म्हूण सांगून म्हणटा शे हांव कसो करचोत म्हूण सांगून आलोचन करूं सुरू करता तितले भितरी तागेलो आनी एक फ्रेंड मांकड मॅगी म्हणून ते येता ते येवन हो पुरा कसं करतासाची जोर जोर कसं की पुरा जत्तस हांगा बारी बारी जत्तस म्हूण सांगून म्हणटाना काय ना रे मॅगी म्हाका सांज जावका म्हूण सांगून कश केल्यारू मेगेले तू केळसूच्या जत्ताना हांव दीस गेलेलो वरी आनी के तोर जत्तस कसं करची रे म्हणटा वही हांव तुका एक उपाय सांगता करतवे तू म्हूण मॅगी हिप्पोक निमगिता हिप्पो म्हणटा नाही ते राब तुका व्हरून थंय कंचकी एक मृगालय दवरलेलं काही तू कशी रे भायर येयलो म्हूण निमगिता हिप्पोन तश निमगील कुडले मॅगी म्हणटा आतां तुका तू सपूर जेवची मुख्य की हांव मृगालयात तुकून भायर येईल मुख्य म्हूण मॅगी निमगिता हां वही नवें जायत हांव सपूर कशें जेवचें म्हूण सांग तूं म्हणून हिप्पो निमगिता तितले भितर कग्गो म्हणटा ए हिप्पो हागेल उत्तर आयकूं नका हो नक्क जल्ल शिकोवन दिता तू तागेल उत्तर आयकूं नका म्हूण म्हणटा तितले भितरी हिप्पो राबरे कग्गो तो कसो सांगता पळोवया म्हणटा मॅगी म्हणटा नाका हांव नक्क जल्ल शिकोत नवें म्हाका त्या पुरा नका तितलें पुरा आयकून हांव कसं नाही सांगना हांव येता रे हिप्पो म्हूण वापस भायर सरता ना रे मॅगी राब रे म्हाका सपूर जावका जाल्लेले तू म्हाका सांग कग्गोल उत्तर इता आयकत तूं म्हूण सांगून म्हणटा जायत तशें जाल्यार आयक तूं व आम्ही आतां इतले सपूर कशें आसात म्हूण लेखला रुखार तुकून रुखा उड्डून म्हणवें दे नाही पुरा तशी काय नाही आम्ही येतर आशिल्ल रुखार आसतना ते सुर्याक लागीं आसताची तागेल किरण आमगेल वयर पडलेल निमितीन आमी इतले सपूर आसात ती म्हूण सांगता हो वयवे तशें जाल्यार आजी तुकून हांवय वतांत राबू सूर करता म्हूण म्हणटा जायता तशी कर तूं हांव तुका सहाय करता म्हूण सांगून न्हंयची बरी आपोवन व्हर न्हू एक ताका एक न्हिदोच्या एक हांतुळशें करता आनी आंग बरी ताल पुसून तूं हांगा न्हिद्दे तेदण तूं सपूर जत्ता पळय म्हूण सांगून म्हणटा हिप्पो भारी खूश जाता हांव आनी सपूर जत्ता म्हूण सांगून येवन आनी वचून त्या हांतलार न्हिदता ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची सुर्याल ताप चड जाल्लेल्या पेटाक ताजी आंग सगळे बेतून रगत येवच्या सुरू जाता हिता म्हणल्यार ते नीराने उदकांत आसचे ताका भुंयचे वर चड वेळू सुर्याल हाक राबू जायना ते जाण कसो जाता मॅगीक भयण जेवच्या सुरू जाता हिप्पो म्हणटा ए पळय रे मेगेल आंगा आशिल्ल कोब्बू पुरा करगून हें जत्तस रगत येतस पळय हांव सपूर जत्तस म्हूण म्हणटा हाका हें कसं की ग्राचार येईल म्हाका हांव हांगा तुकून धांवची सूक म्हूण सांगून हिप्पो हांव तेता म्हूण सांगून येवन थंय तुकून धांवच्या पळयता तितले भितरी कग्गो वचून घेवन हिप्पोल अम्मा आपोवन हाण आसता ताका गोत्त आसता हे मॅगी नक्क जाल्लेले कसं की शिकोवन दिता म्हूण सांगून येवन तितले भितरी तागेलो अम्मा येता अम्मा येवन मॅगीक धरता तूं इतलें पुरा जावनूय तुगेल नक्क जाल्लेली बुद्धी सोडणिवे म्हगेल पुता तूं बाद दितवे म्हूण सांगून साम्मा चारी सोडता आनी ताका थंय दुखून धांवडायता तितले भितरी हिप्पोक हांगा रब्बू जायना न्हिदलारू न्हिदोच्या जायना त्या नमूने संकट सुरू जावन आसता हांवस येवन जोर करता आमकां देव थोरो केल्ला हय इता खातीर आमी हे उदकांत आरामेर तेलून घेवन एक कडेन तुकून आनी कडेन वच्चा सुलभ जावो म्हूण सांगून घेवन आमी थोर आशिल्ले कुडले आरोग्य नाती म्हूण सांगून घेवन न्ही हें आमगेले विशिश्टतन हें आमी वायट कोण घेवच्या नज देवान आमकां कसा दिला की तांतू तृप्ती जावन आसूच पळोवका उट्टा यो तूं म्हूण सांगून उदका भितर तांडून व्हरता तेदण ताका अयबा जाता हे काणींत आमकां कसा कळटा आमी कितली की पंता आमी थोर आसा ती आमी सपूर जावका आमी मस्त सपूर आसा ती आमी थोर जावका म्हूण सांगून आलोचन करता ती
आमी ते कोण घेवच्या वचून नाक जल्लल खाता ती नाक जल्लल कसं करूं वताची आमगेलं आरोग्य आमी पळोवन घेवका तशी म्हूण सांगून घेवन जिवार हाण घेवच्या नज म्हूण सांगून घेवन धन्यवाद. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. एक गांवांतू मस्त श्रीमंत जावन आशिल्ले तसले एक कुटुंब आशिल्लें. कितलो श्रीमंतीक म्हणल्यार तांगेल 10 तलमार येवन बसलारू खाल्लारू कांय उणी ना आशिल्लें. तितलो श्रीमंत जावन आसता ती. तांकां ते घरचे म्हळ्यार ते घरा दंपतीक एकलो पुत्र अजय म्हूण सांगून घेवन शिकवणेकय मस्त बुद्दोंत. आतां कालान सांगताची की खंय श्रीमंतीक आसकी खंय दुड्डू आसकी तसल जनांक सहने नय विनय तसल एक चांग गुण आसना. केदन पळयल्यारू विंगड जना वयरी दब्बाळीक करूं पळयताची म्हणून जाल्यार हें ताजी व्यतिरिक्त जावन आशिल्लें तसल घर जावन आसता. कितलेक बुद्दोंत सौम्य स्वभाव चल्लो म्हणल्यार तो अजयू तागेल आनमान सांगिलाक मुखारसून वचना आशिल्लो. तितलो चांग चल्लो. तागेले 12वीचे क्लास आमी कसं PUC म्हणटाचे नवे ते कैद करता. PUC आनी कैद जातरी चांग शिकून आसता. तागेले परिक्षा बरोवन येता. तागेले फलितांश विचार आसता. ते जाणा फायच्या दिसा फलितांश येता म्हणटाना फूल दिसू चालू येवन म्हणटा. तागेले अन्नाला येवन म्हणटा अन्ना फाय मेगेले PUC हज्जेचे फलितांश येता म्हाका आनी मुखारसून व्यासांग करका म्हूण आसा कॉलेजा वचूका म्हूण आसा. तशें जावन म्हाका ते दण वतना येतना एक बायक जावका म्हूण सांगून निमगेता. ताका तागेलो आन म्हणटा जायत फाय तुगेल फलितांश वो मागीर पळोवया म्हूण सांगता. जायत म्हूण सांगून हो न्हूच जाता. हेर दीस फलितांश येता. हो चांग मार्क काण आसता. लायक मार्क्स येवन आसता. खुशी जाता. येवन घरकट सांगता अन्नाला सांगता पळना मेगेल इतलो पुरो आयला. हांव आज येताय तुगेला खंयचे विशया हट करनी ते जायी हे जायी म्हूण निमगिनी म्हाका हे एक बायक काडून दितवे ते जाण म्हाका भोंवच्याक आनी जाता म्हूण सांगून म्हणटा. ते जाणा आन म्हणटा हां जायता तुगेल लायक मार्क आनी आयला नवे फाय सकाळीक सांगता हांव कसो म्हूण सांगून म्हूण वापस तशी सांगता. राती जेवण जाता. कुडा येता. कुडा येवन बैशिल ते जाणा हागेल मनांतू आलोचने येवच्या सुरू जाता. हांव आज येताय मेगेल अन्नाला खंयचे विशया हट करनी अन्नान जेवो अम्मान जेवो कसो सांगलारू आयकला. केदणाकय ते नक्का हे नक्का म्हूण सांगिल ना. तांणी कसो दिला ते घेतला. आज कसं की एक निमगिले जायत म्हूण सांगेत तशें अन्नान जाल्यारू फाय सकाळी पळोवया म्हूण म्हणलें अशी करयेत वे अन्नान. म्हाका हांव निमगिल्यार अम्माले कुम्माक आसतलें. अम्मा सांगून आसतली बायक पुरो नाका म्हूण सांगून घेवन कसं जाता. बायक घेवन चमकलारी तितलो भिवची तसल कसो आसा. खंय अपघात जावन मरचें आसल्यार कशी जाल्यारू जाता.
मेगेले बैक काय होऊन जाऊ कावे तशी काही ना नव्हे पिंगड जनाल वटू वत्तन जाऊच्या पुरं कशी जलारू मोर्चसला मरता ती तंत कसं असं तिथलं पुरा भिवच्या कसं असं म्हणून सांगून आलोचन करता 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 तगेल मनांतू नक्क जलल तसले आलोचन चढ येवच्या सूर जाता कडेरी तक दिसता भाई सकाळी चंदुकोन निमगुचे खै जवो जाय ना म्हूण म्हणल्यारी थंयकची मागीर हांव तांगेल तोंड पळयना म्हूण सांगून घेवन हें कोण आलोचन कोण न्हिदता सकाळी जाता तगेल नित्य कामनी कोण घेवन अन्नालेद्र रपता आनु ते दणा पळपुता तुगेले वयसाचे तुमगेले हंतू हें पुस्तक तुमी वाजू का हें भारी लायक आसा हें एक पुस्तक तूं वाजी म्हूण सांगून दितना फुडें खंयची मनान तूं कोप आशिल्ल न्हू ताका तो कसो करता तें पुस्तक हातांत तुकून लोकोवन उड्डोन हांव निमगेले एक बैक काडून दिवचें जायना तुमकां म्हूण सांगून थंय तुकून कोपून धांवन वता धांवन गेल्लो घर सोडून वता घर सोडून विंगड गांवां वता थंय वचून घेवन एक हॉटला कामार रावता हॉटला कामार राबून घेवन ಸ್ವಲ್ಪ काल जाता नंतर तागेल धनी मस्त लायक जावन आसता चांग मनीस जावन आसता तागे लागीं तो सांगता की म्हाका मुखारसून शिकू का म्हूण आसा लायक कामां वचूं का म्हूण आसा म्हाका तूं सहाय करतवे म्हूण निमगिता हागेल गूण हागेल चंगाय पळोवन ताकाय खुशी जावन आसता जायत जाल्यार तूं काम सोडून वच्चा जायना म्हूण सांग जायता हांव दिसाच काम करता रात्री नंतर कॉलेजा वता म्हणटा हां जायत तशी करी म्हणटा तशी कोत तो शिकता लायक कोण शिकून मागीर एक चांग कंपनी कामां वता कंपनी कामां सेर वतरी थंय लायक प्रती एक हंतारी तगेले यशस गळसीत वता उन्नत स्थाना वचून पावता थंय पावतना ताका मस्त वरस जावन वचून आसता एक दीस अशी बैशील ते दणा हांव इतलो पुरा सांगशिलें नित्या हाना मालुडकास काडटा आशिल्लो एक पंतपुणी हांव वचून पळोवंक आशिल्लें ना तांणी पुणी म्हाका सोदू येत आशिल्लें इतली ताय हांव नाक जाल्लें तांकां म्हूण सांगून मस्त बेजार कोण घेवन रडता आसता तितले भितरी तागेल कंपनीचे यजमान येता तो का मस्त प्राय जावन आसता तो हें जीवन मस्त पळयिल्ले निमित्यानी तो तागेल मती पासून निमगिता इताक कसं जाल्लें म्हूण सांगून ते दण हो जाल्लेल काणी पुरा सांगता तो सांगता तुका एक पंताकय दिसांनी इतल्या वर्सान तूं ते पुस्तकांत कसं आशिल्लें म्हूण पळोवंक म्हूण घेवन म्हूण निमगिता ना म्हाका ते हंतू परिस्थितीर आयिल्ल कोपू तांगेल वयर आशिल्लो सहने म्हाका कसन म्हणू आलोचन करूं सोणी म्हूण म्हणटा तेदण तो सांगता की तशें करूं नज्ज तुवें एक पंत वचून तुगेलो आनम्मा पळोवन यो इतलें चांगत कामार आसा एक पंत वचून यो म्हूण सांगून म्हणटा तो जायतो म्हूण सांगून घेवन वापस तागेल गांवां येता गांवां येवन पळयल्यार कशें तगेले आलोचनेरी मरगून तेगेलो आवसू मोर वचून आसता आन आसता अन्नालाग वता आन एक रुमान तूं एक निद्दलेल कडेन एक हंतलार आसता ताका पळोवन बेजार जाता सुरवेक ताका कोण हो जाल्लो म्हणून कळना मागीर ताका मना वता अजयान सांगतना ताका कळटा तेदण तो तडवरसून एक कडेन दाखयता ते हंतू रुमा भितर एक पुस्तक आसा घेवन यो म्हणटा तेदण हाका वापस कोप येता इतलें वरस जाल्लें इतलें हें जाल्यार वापस तेची पुस्तक वे म्हूण सांगून दिसता जाल्यार फुडल्या वरी तो सोडून वचना एक पण पळयता कसा म्हूण सांगून म्हूण वचून तें पुस्तक हाडता ताजे ओटू एक लकोटे आसता तें काण पळयता कसं पळोवचें ताजे भितर आशिल्लें एक बैका बिगा हातू आनी बैकाचें बिल्ल ते नंतर तागेल आनम्मान तागेल खातीर बरी जेवो म्हूण सांगून बरोवन दवरलेलें तसलें एक पत्र आसता तें पळोवन ताका भारी बेजार जाता तो मस्त क्षमापण मागून घेता ताजे नंतर तागेल अन्नाकय तागेल ओटो आपोवन दवरून घेवन चंदुकोन पळोवन घेता हांगा हें काणी कय जाता हें हांत आमकां कसं कळटा खंयचे परिस्थिती येवो कसले जेवो आमी सहनेर आसूं का ताळमेर आसूं का तशी म्हूण घेवन आमगेले ते ताळमे सहनेची आमकां कश्टय हाडची तसर जावच्या कैवू नज
तगेल आनमान सुद्दू नसू पुरो मेळनी म्हूण सांगून नुच जावन नसू पुरो ह्या दिकड हो चल्लो आनमान सोद्दी म्हूण सांगून येवनो तगेले अहंकाराक तगेलेक हक्क ताणे आलोचन कोण येवन नक्क जलाल आलोचन कोण येवन ताण तगेले आनमाल तुकून दूर जाल्लो तशें आमी कोण घेवच्या नज धन्यवाद.